गांवांनी पावता हितून पावता सो कशें कितें पळय सगळ्यांक खबर आहा प्रत्येक दिसा तुमकां खंय ना खंय गोंयभर खंय बिबटे वाघांचो इश्यू आयकूंक येतलो कित्याक प्रत्येक आतां बिबटे वाघ म्हणटात ते सगळे गांवांनी पावलेले आहा. हे कित्याक लागून पावल्या हेचेर पयलीं सगळ्यांनी अंडरस्टँड करून घेवची गरज आहा. आयज मांद्रेंत हांवें कितें सांगलां सगळे दोंगर आहात ते सगळे गेले सो गेले कारणान आतां थंय जर प्रोजेक्ट येवंक लागले ते बिबटे वाघ वयतले खंय ह्यो प्रश्न येता. आतां काल हांवें 0,000 हे मेन्शन केले. आयज सकाळी 8 सुमार म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट चोपड्याक एकट्याच्या घरा फाटल्यान धरला बिबटो वाघ. मुद्दाम चवकशेर न्यूजार बीन येयला पूण जेन्ना अशें म्हणटा तेन्ना तुमी दोंगर गेले म्हणटा तेन्ना एक खंयच्या डिपार्टमेंटाक कनेक्ट जातात न्ही परमिशन. पण ते तुम्ही पळयात हांव कितें प्रॅक्टिकली कितें आहा ते सांगता. जर प्रोजेक्ट्स येवंक लागले जंगलांनी दोंगराचेर आनी हे रानटी जनावरां खंय वयतली ह्यो प्रश्न येता. हे मातशें चिंतपाची गरज आहा आनी आमचे एनवायरमेंट आनी जर जंगल आमी सांबाळूंक शकले जाल्यार म्हाका दिसता ही जनावरां खंय तरी सेफली रावतली. नाजाल्यार प्रॉब्लम आमकां स्थानिकांक ह्युमन बींग आनी एनिमल्स हेंचे वायल्ड एनिमल हेंच्या भितर घेतले तुम्ही फायंड आउट करा मरे. आमी कोणे घेतला कितें घेतला सब रजिस्ट्रारान सगळे डिटेल घेतले. अरे पूण ते तो सब्जेक्ट घेतलो तेन्ना पळोवया. पूण आतां तेंच्यांनी कोणे कोणे घेतले न्हू म्हाका खबर ना अजून पर्यंत. अरे कोण विकता कोण सेल्डीड करतात कोण नांवार करतात ते कशें कळटलें आमकां. कोण विकता प्लॉट तूं आतां तुजो फाल्यां प्लॉट विकलो म्हाका कळटलें म्हाका कळचें ना. तूं सांगतलो येवन म्हाका तुका कितले पयशे मेळ्ळे ते तूं सांगचो ना. चल बाय. गांवांनी पावता हितून पावता सो कशें कितें पळय सगळ्यांक खबर आहा प्रत्येक दिसा तुमकां खंय ना खंय गोंयभर खंय बिबटे वाघांचो इश्यू आयकूंक येतलो कित्याक प्रत्येक आतां बिबटे वाघ म्हणटात ते सगळे गांवांनी पावलेले आहा. हे कित्याक लागून पावल्या हेचेर पयलीं सगळ्यांनी अंडरस्टँड करून घेवची गरज आहा. आयज मांद्रेंत हांवें कितें सांगलां सगळे दोंगर आहात ते सगळे गेले सो गेले कारणान आतां थंय जर प्रोजेक्ट येवंक लागले ते बिबटे वाघ वयतले खंय ह्यो प्रश्न येता. आतां काल हांवें 0,000 हे मेन्शन केले. आयज सकाळी 8 सुमार म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट चोपड्याक एकट्याच्या घरा फाटल्यान धरला बिबटो वाघ. मुद्दाम चवकशेर न्यूजार बीन येयला पूण जेन्ना अशें म्हणटा तेन्ना तुमी दोंगर गेले म्हणटा तेन्ना एक खंयच्या डिपार्टमेंटाक कनेक्ट जातात न्ही परमिशन. पण ते तुम्ही पळयात हांव कितें प्रॅक्टिकली कितें आहा ते सांगता. जर प्रोजेक्ट्स येवंक लागले जंगलांनी दोंगराचेर आनी हे रानटी जनावरां खंय वयतली ह्यो प्रश्न येता. हे मातशें चिंतपाची गरज आहा आनी आमचे एनवायरमेंट आनी जर जंगल आमी सांबाळूंक शकले जाल्यार म्हाका दिसता ही जनावरां खंय तरी सेफली रावतली. नाजाल्यार प्रॉब्लम आमकां स्थानिकांक ह्युमन बींग आनी एनिमल्स हेंचे वायल्ड एनिमल हेंच्या भितर घेतले तुम्ही फायंड आउट करा मरे. आमी कोणे घेतला कितें घेतला सब